धरणाक बसलेले आणि 34 दिवस धरणाक बसल्यानंतर शिवरात्रीचो सण असलो आणि ताबडतोब आम्ही धरणाक बसल्याबरोबर जायत्या संस्थांनी आमकां सपोर्ट केलो. सगळ्यांनी सांगले आमकां गोंयांत कदंबा महामंडळ एक प्रथम महामंडळ गव्हर्नमेंटान तयार केल्लें. इट इज कॉल्ड अ गव्हर्नमेंट इन्स्ट्रुमेंटॅलिटी. त्याच बरोबर जे कदंबा ऑपरेशन्स चलतात आणि ताचो जो पॉलिसी आहा ह्यो पॉलिसी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा गोंयचो सरकार थारायता. कसलोच जर एक्सपेंडिचर आहा वा आनी कितें आसा जाल्यार गव्हर्नमेंटाचे परमिशन घेवचें पडटा. इन्क्लुडींग कामगाराचो पगार वाडोवंक जाय जाल्यार कदंबाक आपलें डिसिजन घेवंक शकना इंडिपेंडंटली. कित्याक गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक सबसिडायज करता. सबसिडायज कित्याक करता हाच्या फाटल्यान जर गेले जाल्यार ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी जी आसा ही सवलत लोकां खातीर आसा. जावं तो काँग्रेस सरकार आदले जितले गेले आनी येयले आनी जावं BJP सरकार, ही जी पब्लीक पॉलिसी जी आहा ती बदलूंक शकना. पूण पयलेसून कदंबान प्रायवेट पयलेसून ट्रान्सपोर्ट हातूंत प्रायवेट ऑपरेटर्स आसलेले ते अजुनूय आसा. पूण कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन गोंयांत एक खेरीत भाशेन चलता. गोंयकारांक जर टायमाचो महत्व खंयच्या तरी कॉर्पोरेशनान खंयच्या तरी संस्थेन जर दाखयले वा शिकयले ते म्हणल्यार कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. सगळे आमचे शेड्युल्स जे ऑपरेट जाता ते टायम टू टायम ऑपरेट जाता आनी हे टायम टू टायम ऑपरेट कोण करता? कामगार करता. वर्कर्स आर द लायफलायन ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन. हे सत्तेर आसलेले विसरतात काय अशें आमकां दिसता. आतां आमच्यो मागण्यो कितें आसा? आमच्यो मागण्यो ज्यो 3rd पे, 4th पे, 5th पे, 6th पे, आतां 7th पे, आतां येवचो 8वो पे, तो कित्याक जरी तर आमी प्रायवेट कंपनीनी गेले 3-3 वर्सांक एग्रीमेंट जाता, पगार वाडटा, पगाराचो रिविजन जाता, सवलतीचो रिविजन जाता. पूण हांगा कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान कामगाराचो पगार ऑटोमॅटीक वाडना. ना म्हणून कामगार डिमांड घालिना, ना युनियन डिमांड घालिना. कित्याक सुरवातीक सून जेन्ना प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आसलेलो त्या टायमार सरकारान कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की जे जे पे कमिसांव येतात कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या आनी हाका लागून हे पे कमिशन आमकां लागू करून आमच्यो ज्यो पळय सवलती आहा आमकां आनी वाटाघाटी करपाक कांय तेणी हें दवरूंक ना, जागो दवरूंक ना. सो ह्यो जो पे कमिशन आनी जे पळय कितें एरियर्स आमी म्हणटा ते खटखटी मॅनेजमेंटान आनी सरकारान आमकां दिवपाक जाय. आमी हांगा लाल्योन धरणां करून उपास करून इट इज अ शेम ऑन द मॅनेजमेंट, शेम ऑन द गव्हर्नमेंट की वी आर कमिंग हियर ऑन हंगर स्ट्रायक आनी सरकाराक जागोवपाक. बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, बाब दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, जितले सगळे मुख्यमंत्री जावं प्रताप सिंग राणे तांणी आमचे पे कमिशनाचे एरियर्स वा कितें आसा ते 1 मिनिट दवरूंक ना. तेणी आमकां इन्स्टॉलमेंटांनी दिले जायत ताबडतोब दिवन सोडले. पूण ह्यो सरकार असो आमकां कामगारांक त्रास करता
कित्याक आतां गोंयभर कामगार आतां चिंतूंक लागल्यात की दिस Dr. Pramod Sawant's government, this BJP government is an anti-worker government, कामगार विरोधी गव्हर्नमेंट अशें म्हणून स्पश्टीकरण जाल्लें आसा. सगळे आतां ह्या गव्हर्नमेंटाक पळयतना गरीब गोर लोकां विरोध, कामगारां विरोध ह्यो गव्हर्नमेंट आहा अशें पळयता. आनी ही आमकां आयज एक्सपिरियन्स आहा. टेम्पररी स्टेटस आमकां 5 वर्सां जातकूच आमकां मेळटलो. जे कदंबा परमनंट कामगाराचो पगार आहा ते टेम्पररी स्टेटस दिल्ल्या कामगारांक मेळटलो. जाल्यार 5 वर्सांच्या जाग्यार तेणी आतां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जो एग्रीमेंट सायन मारलेल्या कॉर्पोरेशनान मॅनेजिंग डायरेक्टरान तो आतां 7 वर्सां केला. इज दिस करेक्ट? इज दिस एक्सेप्टेबल? इज दिस लीगल? इज अ वायोलेशन ऑफ सेटलमेंट जो लेबर कमिशनरा फुडें आमी सायन मारला आफ्टर गेटिंग इट वेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर थ्रू अ मिनिट्स दॅट वी सायन. अशा वेळार कामगार रस्त्यार कित्याक येवचे ना? अशा वेळार जेन्ना ईव्ही बसीचे ड्रायव्हर आहा त्या ईव्ही बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय. ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय. ईव्ही बसीचेर आतां थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक कदंबान तुमी परमनंट करपाक जाय. आनी त्यो बसी ईव्ही बसी ज्या ज्या रुटाचेर चलता त्या सगळ्या रुटाचेर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो ड्रायव्हर आनी कंडक्टर आसपाक जाय. वय व ना? ही आमच्यो मागण्यो आहात. आणि त्याच बरोबर 2009 या प्रॉव्हिडंट फंडा बद्दल हांगा खूब उलोवप जाला. 2009 हांगा जे पळय वरिश्ठ आसलेले तेणी रद्द करून 12% रद्द करून 10% प्रॉव्हिडंट फंड हेलो आनी सिलींग कितलोय पगार आसो पयले कितल्याय पगाराचेर फुल पगाराचेर कट जातालो 12% तेणी हाडलो आनी रेस्ट्रिक्शन दवरलो. पयलो 6,500 मागीर तो रिवायज जालो 15,000 सिलींग दवरलो. तातूंत कामगारांक फटको बसलो. आतां जितले सगळे रिटायर जाल्यात कामगार 1,076 या 1,076 कामगारांक पेन्शन 2-3-4 हजारा वयर मेळना. अशा वेळार आमी म्हणटा आमी मिनिट्स केल्यात. सीएमान आमकां मिनिट्स करून दिला आनी सायन मारला सांगून की 2009 ते 2015 31 मार्च 2025 जितले पळय प्रॉव्हिडंट फंडाचो जो एरियर्स आहा दिस नॉन पेमेंट ऑफ provident fund at 12% and payment of provident fund with a ceiling. तो त्या इशूचेर मुख्यमंत्र्यान सांगला आमकां along with the transport corporation कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन की ते युनियना बरोबर डिस्कशन करून तो प्रॉब्लेम समुदाय कम्युनिटी सपोर्ट तो सपोर्ट घेवन आमी फुडें वतले. आनी फॉर्च्युनेटली KTC ड्रायव्हर्स अलायड एम्प्लॉयज आनी कदंबाचे कामगार एन्जॉय अ लॉट ऑफ गुडविल. आनी वेता वेता हांव तुमकां हॅपी दसरा आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक हॅपी दसरा. तुम्ही पळयतात GNH. Enough said. Enough said, let's end sword. Triggering is the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a trigger, wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Enough said, let's end sword, join the tribe. That
Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream.